हाय गाईज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. तुमकां लागून आयज एक स्पेशल इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओ घेवन आयिल्लो आसा. तो म्हटल्यार तुमी जाणा आसतले 29 फेब्रुवारी 2024 जे आसा पेटीएम. तुम्ही जे सदांच दुकानांनी वचून स्कॅन करून पेटीएम करता आनी एक आवाज येता पेटीएम करो असो एक आवाज येता आनी तो 29 फेब्रुवारी 2024 बंद जावपाचो आसा. आनी दिस इज नॉट शॉकिंग न्यूज. खरेंच हो जो आसा बंद जावपाचो आसा. कित्याक तर हेका लागून खुबशीं कारणां जाल्लीं आसा. एक मोठो स्कॅम जाल्लो आसा आमच्या भारतभर पेटीएम थ्रू. हो पेटीएम जो कंपनी आसा, जी बँकिंग सॅक्टरान आसा ती कंप्लिटली बुडलेली आसा ह्या दिसांनी. आनी कित्याक लागून की RBI जे आमचे एक संस्था आसा, आमची भारत रिझर्व बँक आसा, तांणी तांकां एक नोटिफिकेशन जारी केला की 29 फेब्रुवारीच्यान तुमची जी सेवा आसा ती बंद जातली. आतां ह्या पेटीएमान आमचे कितलेशेच लोकांचो पयसो जो आसा तो इन्वेस्ट केल्लो आसा. म्हटल्यार पेटीएम एक बँक आसा, तशेंच ती UPI चलयता. आमी UPI थ्रू तेंचे पयशे ट्रान्झॅक्शन करता. ही सगळी सेवा आसा त्यो बंद जावपाच्यो आसा. आनी कितलेशेच लोकांचो म्हणजे 4,000 कोटी लोकांचो पयसो जो आसा तो पेटीएमाच्या वॉलेटान पडलेलो आसा. पूण आमच्या भारत सरकारान हो जो ATMान वॉलेटान पयसो पडलेलो आसा लोकांचो तो काडपाक म्हणजे 29 फेब्रुवारीच्या उपरांत काडपाक शकता हे सगळे लोक. म्हणजे भिवपाची गरज ना. हे सगळे लोकांचो पयसो आसा तो लोक ह्या पेटीएमांतल्यान भायर काडूं शकता आपलो. तेका डेडलायन दिल्लेली ना सरकारान. आतां पेटीएम बुडपाक मेन कारणां कितें जालीं, अशीं खुबशीं कारणां जालीं. पेटीएम हो 2017 एक बरो तरेचो एक सर्वीस आमकां प्रोवायड जाली. आनी ताच्या उपरांत तेंच्यांनी इतले हाय स्पिडीन ते वयर गेले की तांचे जे शेअर आसा ते 1,150 रुपया पर्यंत पावले. आनी फाटल्या 3 दिसांक अशे ते घसारले की ते 439 रुपयाचेर पावले. म्हटल्यार तुमी पळोवंक शकता हे पेटीएमाचे म्हणजे लोक जेन्ना कितें एक न्यूज येता तेन्ना डायरेक्ट लोक आपले जे पयसो आहा तो काडपाक लागता. आनी जे शेअर मार्केट आसा, जे पेटीएमाचे शेअर्स आसा ते सारके डावन जाले. हेका कारणीभूत की 2020 RBI जे आमचे आसा तांणी हेंकां नोटिसा धाडली कितलीशीच. म्हणजे ही बँक जी आसा ती बेकायदेशीररित्या कितल्याशोच पयशांचे ट्रान्झॅक्शन करता. म्हळ्यार लोकांचे जे एक्चुअली जर RBIचे गायडलायन आसा की प्रत्येकाचे KYC करपाक जाय जर तूं बँकिंग चलयता जाल्यार. पूण हेंच्यांनी कितलेशेच लोकांचे बँकिंग करूंक ना. 33 ते 32 कोटी हेंचे जे आसा युजर्स आसा, म्हटल्यार पेटीएमाचे युजर्स आसा भितरले 21 करोड्सूच एक्टिवेट आसा. म्हटल्यार आनी ते एक्टिवेट 20 करोड्स आसा म्हटल्यार एका जे पॅन कार्ड आसा तेजेर तेंच्यांनी 1,000चे अशे मेंबर्स केल्ले आसा. म्हटल्यार कांयच हेंच्यांनी हें धरूंक ना, ट्रान्सपरन्सी धरूंक ना. आनी हे पेटीएमा थ्रू अशें म्हणटा की मनी लॉन्ड्रींग जाता. म्हटल्यार पयशांची हेराफेरी, काळ्या पयशांची हेराफेरी जाता अशें RBIक दिसून आयला. ताका लागून तांकां एक चार फावटी तांकां नोटीस धाडली की तुमी हेजेर क्लियरिफिकेशन दिया, ऑडिट दिया. पूण अशें कांयच करूंक ना पेटीएमाच्या पातळावान. आनी तांकां दिसतालें की तेंचो खंय तरी वयर हात आसा, ते सगळ्या भितरल्यान भायर येतले. आनी काल पासून तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिला की लोकांक भिवपाची गरज ना आनी ह्यो सगळो लोकांचो पयसो आतां आमी सेफ तरेन काडटले अशें तेंच्यांनी सांगलां. पूण तांकां एकूच उपाय आहा. 29 फेब्रुवारीच्या उपरांत तांकां जर कोणू एक बँक जावं कोणू UPI ट्रान्झॅक्शन वाली जी बँक आसा, जशें की भीम, गुगल पे हे सारके जे एप आसा ते तांकां जर मर्ज जायच जाल्यार हे पेटीएम जे आसा ते वाचूं शकता. नाजाल्यार हे पेटीएम आसा ते 29 फेब्रुवारीच्यान शुअरली बंद जातले. आनी आमी ते स्कॅन करून पेटीएम करूं हो जो शब्द आसा तो 29 फेब्रुवारीच्यान बंद जातलो. पूण लोकांक भिवपाची गरज ना. लोकांचो जो पयसो आसा तो सेफ आसा. तुमचे जे वॉलेटान पयशे आसा ते तुमी काडूं शकता. जोपर्यंत तुमची झिरो जायना तोपर्यंत तुमी काडूं शकता अशें सरकारान एक तरतूद दिल्ली आसा. सो भिवपाची गरज ना. आनी जर तुमचे बँकेन पयशे आसा, पेटीएम बँकेन पयशे आसा, तेन्ना तुमी ट्रान्झॅक्शन करता जेन्ना तुमकां कोण पयशे धाडटा आनी तुमचे जर ते पेटीएम बँकेन पयशे आसा जाल्यार तुमकां मातशी हाय रिस्कीचेर तुमचो पयसो आसा. पूण जर तुमचो वॉलेटान पयसो आसा जाल्यार कांयच भिवपाची गरज ना. सो दीस द न्यूज फ्रॉम गोवा कॉर्नर. थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.